नमस्कार. मतदार राजा या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अमेया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज हांणी पुरस्कृत केल्ली ही कार्यावळ प्रुडंट सगळ्या 40 मतदारसंघांनी घेवन भोंवता. आमचो एकूच हेतू आसा की मतदारां मदीं जागृताय करची, मोठ्या प्रमाणात मतदान जावचें आनी मतदानाचो हक्क कितें आसता हो लोकांनी समजून घेवचो. आज आमी पावल्या वाळपय मतदारसंघात. वाळपय मतदारसंघात हो एक गोंयचो एका बाउंड्री वयलो म्हणजे शिमे वयलो मतदारसंघ. दोन 2012 वर्सा विश्वजीत राणे काँग्रेसी वतीन 12,412 मतां घेवन 53.66% मतांनी जैतिवंत जाल्लो. ताचे फाटोफाट दुसऱ्या सुवातेर उरलेलो भाजपाचो सत्यविजय नायक, ताका मेळिल्ली 9,473 मतां, 40.96% मतां घेतिल्ली ताणें. व्यंकटेश देसाय, राजेंद्र तळवलीकार आनी गजेंद्रनाथ उसगांवकार हे 3 हेर उमेदवार राविल्ले, तांच्यांनी 1000 परस कमी मतां घेतिल्लीं. वाळपयत 2012 वर्सात एकूण मतदार आशिल्ले 26,094. तातूंतल्या 23,129 मतदारांनी आपलो हक्क वापरिल्लो आनी 88.64% हांगा मतदान जाल्लें. एकुणीशे 87 वर्सा गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळटकूच 30तले मतदारसंघ वाडून 40 मतदारसंघ जाले आनी फाटीं वचून पळयत जाल्यार 1989 काँग्रेसी तर्फे अशोक प्रभू जिखिल्लो 5,436 मतां घेवन. ताचे फाटोफाट बाबुराव देसाय MGचो 4,306 मतां, फरक आशिल्लो मतांचो 1,130. 94 नरहरी हळदणकर भाजपाचो जिखिल्लो 4,853 मतां घेवन. काँग्रेसचो फाटोफाट अशोक प्रभू उरिल्लो 3,895 मतां घेवन, फरक आशिल्लो मतांचो 958. 99 व्यंकटेश देसाय काँग्रेसीचो जिखलो 4,177 मतां घेवन, तर नरहरी हळदणकर भाजपाचो दुसरे सुवातेर उरलो 3,323 मतां घेवन, फरक आशिल्लो 854 मतांचो. 2002 नरहरी हळदणकर जिखून परतो आयलो भाजपाचो 6,137 मतां घेवन आनी व्यंकटेश देसायाक काँग्रेसीच्या मेळ्ळी 5,785, फरक आशिल्लो 352 मतां. हो जर फाटले 4 वर्सांक जर आमी 4 वेंचणुकांक जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार पयल्याच खेपो 1989 1,130 मतां मेळिल्ली फरक, बाकी कडेन 900, 850, 352 इतलोच फरक आशिल्लो. पूण जेन्ना 2007 मतदान जालें तेन्ना स्वतंत्रपणान उबो राविल्लो विश्वजीत राणे 8,590 मतांनी जिखलो आनी ताचे फाटोफाट पुती गांवकार आशिल्लो भाजपाचो 5,041 मतां आनी मतांचो फरक आशिल्लो 3,549. 2007 जिखून आयिल्ल्या विश्वजीत राणेन 2010 राजिनामो दिलो आनी स्वतंत्र उमेदवार म्हूण आशिल्लो ताणें पक्ष आपलो घेतलो काँग्रेस आनी 2010 परतो काँग्रेसीच्या तिकेटीर तो निवडून आयलो 11,642 मतां घेवन आनी तुकाराम HS हाका भाजपाच्या मेळिल्ली 3,237 मतां, फरक आशिल्लो 8,405 मतांचो. 2012 दोतोर सांगिल्ल्या भशेन विश्वजीत राणे जिखलो आनी ताका फरक आशिल्लो 2,939 मतांचो. अशें पयलीं म्हणटाले की वाळपय, पेडण्यां, काणकोण, सांगे ही जी टोका वयलीं मतदारसंघ आसात, शारां आसात, ती तांची उदरगत जावंक नाशिल्ली, ती खेडी म्हणून उरलेली. आज आमी हांगा मेळपाक आयल्या वाळपयच्या प्रतिनिधींक, मतदारांक, आनी ते आपले विचार म्हणटले. पळोवन घेवया, समजून घेवया की वाळपयची उदरगत जाल्या वा ना आनी तांच्यो अपेक्षा, इच्छा पूर्ण जाल्या वा ना. नमस्कार, हांव रघु गांवकर, समाज कार्यकर्तो. की म्हाका एक प्रुडंट मिडिया समोर एक प्रश्न मांडपाचे आहा. म्हाजे हेचे हांव सार्वजनीक प्रश्न मांडटलो. आयज सत्तेन सद्या भाजप सरकार आहा. गेल्या इलेक्शनाक भाजप सरकारान सांगलें की आमी मोकाशी प्रश्न आहा तो निकालान काडटले म्हणून. त्या प्रश्नाचेर तेणी कोर्टान ह्यो केसी जाल्लेल्यो आहा, त्यो आमकां गरीब लोकांक हेजेर मातसो खूब त्रास जाता. दुसरें म्हणजे म्हाजें एक अशें दिसता की म्हाजी अपेक्षा आसली की ह्या सरकारान ग्रावंड पातळीचेर वचोन त्या ग्रावंड पातळीचेर जे लोक कोण त्यो जमीन भाटकाराची आसा पण भोगता कोण हेजी रिसर्वे जावची आनी ती सर्वे जावन बाबा कोणा कडेन कितली जमीन आहा ती कळटली आसली आनी तो कोण करता तो कसयता वा खरोच बाबा तो शेतकरी कसयता काय ना हें कळटलें आसलें. दुसरें म्हणजे आयज सरकार योजना काडटा, कसल्यो स्किमी दिता की तुमकां कितें कटर मेळटलो
जावं आनी कितें जमनीक तेजें कितें हें घालपाक आमचें हें घालपाक आपल्या लायटीचें तेन्ना आयज म्हाका सांग ती आमचे कडेन जेन्ना जमनीची मालकी ना आमकां त्या ती आमी त्या येवजणेक वंचीत जाले आसा. अशी खुबश्या लोकांची मोकाशीने रावपी अशा कितलेशे लोकांक कमीत कमी 2 एकर 5 एकर अशी सरी जमनी लोकां कडेन आहात. हो सरकारान हो प्रश्न हो घेवचो आनी हे दखल आमच्या प्रश्नाची सरकारान घेवची. पूण तुमकां कूळ कायदो लागना कसेल त्याची जमीन कसेल त्याची जमीन अजून आमकां हांगा लागूना केशी आमच्यो मामलेदारांनी पेंडींग आसल्यो मामलेदारांनी पेंडींग आतां कोर्टाक घातल्या ह्या गव्हर्मेंटान. तेन्ना ह्या लोकां कडेन सदांच कोर्टाक वचपाची पायरी चडपाची परिस्थिती तेंच्या कडेन काम धंदो नासता तो कसो करतलो. आयज त्यो योजना ह्या जर पयसो एग्रीकल्चर मेळटा जाल्यार तो तेच मेळटलें आनी हे आमकां वर्सान एकदां काजीचें पीक चडशे 70 भागांत काजूचो पीक हो जास्ती आसा आनी त्या काजूच्या पिकाक पाणयाची चड गरज ना म्हणून लोक काजीचे चड हें जाल्ले आसा. ताका कुळागरां बी शेतीचेर का पाणी जाय पण तशी काय शेती कमी प्रमाणात पण ह्यो ज्यो ह्या गोवाकारांत ह्यो सबसिडी आसता त्यो लोकांक मेळना. दुसरी म्हाजो एक मुद्दो असो आहा की रानटी जनावरां खातीर म्हणटा शेतीचेर हें जाता आतां आक्रमण करतात आनी माडाचे नाल्ल दवरिनात सुपारे आनी बाकीचे केळी अशें कितें खाता. ते कारण म्हाजो असो एक अंदाज दिसता की हेका हेच्या पयलीं जो सरकार आसा 40 वर्सां तो जबाबदार आसा. कित्याक तर त्या सरकारान फॉरेस्टान सगळीं मळां रानां आसली ती रानटी जनावरांक चरपा खातीर ग्रीन्स म्हणजे चरपा खातीर ताका मळां रानां आसली पयलीं. आज ती मळां रानां व्हरोन गव्हर्मेंटान एकेश्या लायल्यो सगळ्यो. त्या एकेश्या खातीर थंय तांकां चरपाक कांय ना जालें. त्या खातीर ही जनावरां आहा ती गांवांच्या वस्ती येवंक लागली कित्याक गांवांक वस्ती कोण तरी शेती थोडी थोडी करता तेजेर आक्रमण करूंक लागले. हे मुख्य मेन हेतू हो आसा हो आनी सरकारान तेजेर हाडला की त्या प्राण्यांक मारचे हे करता. आयज मनशाची चिंतता पूण प्राण्याची चिंतूंक जाय आसा. हो म्हाजो दुसरो मुद्दो आसलो. पूण उपद्रवी प्राणी मंडळांनी हालीं थोडे जाहीर केल्यात न्हू. जाहीर केल्या पूण ते केन्ना केल्या त्या सिजनेबल हेजेर केल्या जाहीर. सिजनेबल म्हणजे जो टायम आसतलो कसो की त्या टायमार भात पिकता तेन्ना ताका मारूंक मारल्यार जाता आनी बाकीच्या टायमार ना. पूण हा नारळ हो पीक आहा ते कायम स्वरुपी पीक आसता. केळ्याचें पीक आहा ते कायम स्वरुपी पीक आसा. तेजेर कितें सरकारान निर्णय घेतलो. रघु गांवकारान एक बरो मुद्दो उपस्थित केला की हांगा जे कसेल त्याची जमीन राहील त्याचे घर ह्या कायद्या खाला लोकांक आदार मेळना. लोक ह्या गांवांतले जावं ह्या मतदारसंघातले गरीब आसात शेतकरी आसात तांचे मोठ्या प्रमाणात शेती काजू लागवड हे पीक काडपाचें आसता पूण ताका सरकारा कडल्यान जाय तशें प्रोत्साहन न मेळिल्ल्या कारणान तांचे मोकाशी प्रकरण जें आसा जो मुद्दो आसा तो सुटावो जायना. त्या खातीर हांगा रघु गांवकारान खत उक्तायल्या. म्हजें नांव विनायक बालकृष्ण सावयकर. हांव डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत खोतोडा. कशें आसा की गेली 20 वर्सां किंवा गेली 60 वर्सां 1947 साली 1947 सालाक भारत स्वतंत्र जालो. तदनंतर 1961 सालाक गोंय स्वतंत्र जालें. पूण कोणीच आतां तेणी म्हटलें तशें तेंचे बरोबर आसा की जमनीचेर किंवा हेचेर कोणीच विचार करूंक ना. पूण कशें जालें ह्या नादी कलेक्टर हांगा मामलेदारान हाडून मनीस बसयले कलेक्टराचे त्या प्रयत्नाक लागून. पूण कांय कारणास्तव मदीं सरकार पडल्या कारणान तांकां थंयचे मागीर बदली जाली. ते कितें जालें तें हांव नेमकें म्हणजे डिटेल उलयना. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसा तदनंतर आतां हे सरकार येयल्या उपरांत जमनी वेगळ्यो वेगळ्यो करपाच्यो किंवा मालकी हक्क रेव्हेन्यू म्हणा कूळ म्हणा किंवा अन्य खंयच्यो जमनी आसा तेंचेर प्रयत्न चालू आसा. त्या प्रमाण सर्वे सुद्दां जाल्ले आसा आमचे पंचायतीक खोतोडा पंचायतीक. त्या प्रमाण हळू हळू फुडें सरकतले. आनी रानटी जनावरांचेर तेणें कितें म्हटलां की आमी हळू 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 एका जनावराक परमिशन दितले. सिजनेबल जरी म्हटलें आसत तरी हांगा भात शेती कितें आसा लोक गिमान भात शेती थोडेशे पेरिना थोडेशे पावसांत पेरता. पूण काणकोण सायडीक गीम पावस सगळे वर्सभर चालू आसता म्हणटकूच तो थंय कायदो लागू जाता. तशीच जर हांगा शेतकऱ्यांनी जर गिमान पेरले आनी पावसानूय जर पेरले आसत जाल्यार तांकांय तो कायदो लागू पडटलो आनी रानटी जनावरां पासून रक्षण करूं शकतले ते. आतां तांणी पूर्ण हें दिल्लो आसा न्ही. म्हणटकूच हो गेली 60 वर्सां मान्यता मेळूना ते अवघ्या 5 वर्सांत ह्या सरकार एकदमच प्रश्न सोडोवंक शकना न्ही. हळू 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 सोडयतले कारण आतां तांणी हे 4थें वर्स जाता म्हटल्यार डुकरांक परमिशन ऑलरेडी दिल्लें आसा. दुसरो एक मुद्दो म्हाजो आसा की हांगा कांयशा ऑफिसांनी ते थम्स इम्प्रेशन बसयल्लें आसा न्हू की खंयच्या टायमार सरकारी नोकर आयलो आनी खंयच्या टायमार वचपाच्या टायमार तेणी थम्स लावपाचो. ते अन्य खंयच्या ऑफिसांनी ना. बारीक बारीक ऑफिसांनी पंचायतींनी आनी तेणी बसयल्ले आहा तेणी. पूण अन्य बाकीच्या ऑफिसांनी वीज म्हणा आनी खंयची ऑफिसां आसा तितूनय ते बसोवचे अशें एक म्हाका दिसता.
म्हजें नांव रामराव राणे, मी सोनाळ गांवांत रावता आनी म्हाजो शेती वेवसाय. म्हाका सांगपाचें कितें आहा की आमचो आमदार विश्वजीत राणे हेंच्यांनी जी वाळपय मतदारसंघान बरीच सुदारणा केल्ली आसा. हेल्थ सुद्दां बरें बांदलां मोठें, पूण हेल्थान डॉक्टर ना, कमतरता डॉक्टरांची आसा. परत त्यांनी एक 108 सुरू केल्ली, ती 108 बंद पडली मदींची. आतां तेणें कसली ती गाडी चालू केल्या, पूण ह्या वाटेन ती पावात ना अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां रघु गांवकारान म्हटलें की वना हेजेर आमी शेती वेवसाय करणारे. तेंच्यांनी म्हटलें की भात शेती पावसान आसता आनी गिमान आसता. तुमी सिजना पुरते जनावरांक हे दिल्यात मारपाक, पूण आयज सिजन म्हणजे कसा, भात शेती पावसान पिकयता, गिमान पिकयता. बरो केळी हो आमचो आहा न्हू, केळी हो वार्षिक पावस गीम. नारळ, आतां नारळ म्हणल्यार खेती, वानर जे हे प्राणी जे आसा, बरो शेकरे म्हणून आसा, तुमकां खबर आसतली शेकरे म्हणून तांबडे आसता, ते नाल्लाक मोठो बुराक मारता, तकली सारको बुराक मारता. तेंच्यांनी अक्षरशः आमचे नाल्ल तर काबारत केले. आमचे कडेन आर्मां, म्हाज्या कडेन आर्मां आसा, म्हाका लायसन आसा, पूण मारपाक मेळना. कित्याक अशे लोक म्हणटा की एक वानर मारलो 3 म्हयने भितर, शेकरो मारलो 3 म्हयने भितर, मोठें कितें सावाद मारलें जावं मेरू बिरू जाल्यार तो भितरच अशें म्हणटा. आमी भयान मारपाची सोडली. आमी बेश्टे इकडेन समज खेतो जाल्यार ह्या वाटेन फार मारता, कित्याक भयान तरी पळोवंक जाय म्हणून. आतां फक्त आमच्या कुळारान पडलेल्या केळींचे दांडारे तुमकां पळोवंक मेळटा, केळी ना. नाल्लांक शिली सकयल खेते आनी शेकरे नाल्ल सकयल उडयता, भाताचे दुकोर भात खाता. आनी हे शेती वेवसायाचेर हें आमकां नुकसाण. हेका काय तरी सरकारान तेजेर खरोच बरो नियंत्रण दवरचें जनावरांचेर, नाल्यार मारपाक तरी आमकां दुकोरच म्हणा, खेती, वांदर, शेकरे हे सुद्दां मारपाक आमकां परमिशन दिवं जाय. एका एका राज्यान परमिशन दिल्लें आसा, आमकां परमिशन कितें दिवंक जाय तेंच्यांनी. दुसरी गोश्ट फॉरेस्टान रघु गांवकारान म्हटलें, फॉरेस्टान ज्यो मोकळी रानां आसलीं तेतूर मी सुद्दां भोंवलां त्या वाटेन वरती हुंयणाचे दोंगर म्हणटा त्या वाटेन, की अशी मोठी मळां आसलीं, त्या मळाक हेंच्यांनी आकेशी झाडां लायलीं. हें आकेशी झाड म्हणजे सामकें खतरनाक, तेका सकयल गवत येयना, कणकीची पालवी भशेन तेची पानां. आनी दुसरी गोश्ट फॉरेस्टान आपल्या फायद्याक लागून बरो तो सायलो केला. हो सायलो हो कोणाक, हो सायलो गव्हर्मेंट आपूण व्हरता, आमकां काय मारपाक दिना, आमकां काय दिना. पूण तो आमकां नाका, फॉरेस्टाची झाडां तुमी फॉरेस्टा व्हरा, पूण ज्या सायल्याच्या झाडा खाली गवत येयना, आकेशी झाडां खाली गवत येयना. ही रानटी जी जनावरां ती सगळीं आमच्या शेती खावपाक पर आमच्या गांवांन येयली. ती पयलीं कितें जातालें, भोंवड्यो काडटाले, मारताले. आतां भोंवड्यो काडूंक मेळना, मारूंक मेळना, काय ना. पण त्या जनावरांचेर फॉरेस्टान काय ते नियंत्रण दवरचें. ती जागा न्हू, मोळे जमीन जी आसा तेतूंत तुमी आकेशी लायल्यात त्यो मारा म्हणून तुमी फॉरेस्टा तुमी लायल्यात मारा, तर ती जनावरां थंय बंद जातली. नाल्यार गांवांत परत आमचे शेती खावपाक आमची जनावरां येतली. दुसरी गोश्ट, तुमी झाडां लायतात, आमी पळयता बंदरार जो बंदीर आहा, काद्रे सायड कोडूंजोळ जो हे गांव आसा त्या वाटेन तेंची झाडां कसलीं लायल्या, कणकी झाडां लायल्या, जांबे असलीं नाकात असलीं फळ झाडां अशीं लाया. मी म्हणटा काय ती आमचें पामोलियम झाड, हें व्हाळाचें एक पामोलियम झाड जाता, तेका 2-3 वर्सां सांबाळूंक जाय. तुमी जेन्ना पिंजरो घालूं येता तेका, म्हणजे जाळी करूं येता, झाड मोठें करता, त्या पामोलियम झाड म्हणजे सगळे जनावर खाता, सुकणें, पाखरू, दुकर सगळे खाता. हें झाड तुमी कित्याक लायनात? आनी ते जांबे हाडून लायतात, किंदी कित्याक लायतात? तुमी त्यो जांबळीची झाडां लाया, चापरणीची झाडां लाया, आवाळे लावा. ही रानटी जनावरां खातली, रानान रावतली. ही गांवांत जनावरां ही तेंची फॉरेस्टाची पयली चूक आसा अशें मी म्हणटा. रामराव राणेन एक बरो विचार मांडला. ताच्या मता प्रमाण जे रानां खातें झाडां लायतात ती चडशीं झाडां अशीं आसा की तातूंतल्यान खाणाचें पीक जावं फळ अशें मेळना. दुसरें म्हणजे जी झाडां लायतात त्या झाडाक पोंदाक गवत जायना, जावं थंय चार वाडना, आनी तें ना जाल्ल्या कारणान दोंगरा वयलीं सगळीं जनावरां आपल्याक कांयच खावंक मेळना जाल्ल्या कारणान सकयल भाटांनी येता, लोकांच्या कुळाघरांनी येता आनी पिकाची लुकसाणी जाता, इबाड जाता. आनी ताजेर सरकाराचें नियंत्रणूय ना, सरकार कसलीच पावलां उखलिना. सो ताणें एक बरो विचार मांडला की जी झाडां जाच्या खावप जाता जनावरां कडल्यान ते तरेची झाडां लावची दोंगराचेर, सो दोंगरा वयलीं जनावरां सकयल येवन आपल्या शेतकामत्याच्या पिकाचें इबाड जावचो ना. आमचो गोवा स्वतंत्र जावन वापय मतदारसंघात विकास म्हणटा तो 2007 ते 2012 पयलो. हेतून हॉस्पिटल, ब्युटिफिकेशन आनी हे बस स्टँड जालो. बस स्टँड जालो खंय तेका रोड ना, इनकमींग आनी आउट गोईंग. तेका लागून वापय जे हें आसा बाजार आसा पळय न्हू, ते ट्राफीक जॅम इतलें जाता की स्पेशली जेन्ना इस्कॉल सुट्टा जाल्यार सांजचे संक बी अशें आनी सकाळचें जेन्ना इस्कॉलाक भुरगे वयता तेन्ना ट्राफीक जॅम जाता. तेन्ना आतां नितांत गरज आहा ती म्हणजे बायपास रोड करपाचो.
बस स्टँड बायपास आनी इस्कॉलांक भुरग्यांक येवपाक आनी वचपाक तें बरें पडटलो आनी बसीज बी येता पळय न्हू त्यो बी ओमीट जातल्यो अश्यो म्हणजे आवट एंड आवट गोईंग वचपाक आमकां सद्या वाळपय बायपास एक गरज आसा. सेकंडली गांजा आमच्या वाळपय मध्य गांजा गांव आसा पळय न्हू थंय एक बंदार आसा. थंय बंदाराच्या समय बोटींग बी केले बोटींग त्या ट्युरिजमाक जाय तो सपोर्ट जातलो आनी लोकांक वेवसाय मेळटलो. आतां वाळपय मतदारसंघात सद्या लोक आतां खुबशे बेकार आसा. हांव काल परवरी गेलो तितले पयले बरे ग्रॅज्युएट भुरगे आमचे आयनॉक्स सारके हातून कामाक आहा तिकीट दिवपाक. वाळपय मतदारसंघात म्हाका सद्या भुरगो आतां खूब बेकार 5 वर्सांक ते सामके बेकार आहा. तेच्या पयलीं आमदारान थोडेशे लायले आतां ते बरे फुडें आमी जर समज पयलीं भिंगी कॅटरर्सान पळयलेले थंय आनी एकटे ग्रॅज्युएट भुरगे अशे वेटरींग बी अशें काम करता तांकां एक बरो वेवसाय मेळटलो अशें दिसता म्हाका. चंदन नायकान तरणाट्या विशीं हुस्को उक्तायला. ताच्या म्हणण्या प्रमाण जे पदवी मेळयल्यात ग्रॅज्युएट आसात तांकां सुद्दां एक सादी कामां दितात, सादी कामां मेळटात, थिएटरांनी तिकेटी विकपाचे नोकरी सांबाळटा. दुसरें ताणें सुचयलां की एक बायपास रस्तो जावचो जातूंतल्यान वाळपय जी एक ट्रॅफीक जॅम जाता ती सुदारणा जातली. आनी ताणें अशेंय सुचयलां की हांगा पर्यटन एक स्थळ करचें गांजा सारकिल्या गांवांत जाका लागून गांवची उदरगतूय जातली आनी लोकूय पावतलो. सरकार म्हणून वाळपय मतदारसंघाच्यो किंवा सत्तरीच्यो ज्यो अपेक्षा आसा किंवा विकास जाला हेज्या संदर्भांत जर उलोवपाचें जालें जाल्यार गेल्या 5 वर्सांक वाळपय मतदारसंघात अनेक गोश्टी अश्यो जाल्या एक नाविन्यपूर्ण अश्यो आसा. शेतीच्या संदर्भांत जर विचार केलो जाल्यार पयल्याच वेळाचेर जसो आमी जाका ट्रेडिशनल शेती वेवसाय जाका आमी म्हणटात पारंपारीक शेती हेज्या पलीकडे वचोन ह्या सरकारान एक 2-3 गोश्टी अश्यो केल्या की नवीन जो ग्रॅज्युएट भुरगो किंवा शिक्षण घेतलेलो भुरगो नवीन क्षेत्रांत येवन वेवसाय दृश्टीकोन दवरून शेती करपाक शकता असो एक नवीन कॉन्सेप्ट ह्या गव्हर्मेंटान हाडलो. मागीर तो कामधेनूच्या रुपान आसत आज सत्तरी जो कामधेनूच्या नवी स्कीम लॉन्च जाल्या त्या लॉन्च जावच्या पयलींचें प्रोडक्शन आनी आतांचें दूध प्रोडक्शन हेतून जमीन आसमानाचो फरक आसा. आनी बरी ही स्कीम जी आसा हेका भरघोस पाठिंबो जो आसा ह्या युवकांनी दिलो. जे आमी युवकांक म्हणटाले की हो युवक आज शेती वेवसाया कडेन सहजासहजी वचना म्हणून. दुसरी जी गोश्ट आसा ही हांगा सत्तरीतच न्ही गोंयांत पयल्या वेळाचेर जाली. जे आज आमी बंदिस्त शेती जाका म्हणटा हॉर्टिकल्चर क्रॉप आसतले किंवा फ्लोरिकल्चर क्रॉप आसतले हे क्रॉप आमी जो हातून घेतात हरितगृहांत घेता ही मोठ्या प्रमाणात हरितगृहां 100% सबसिडीचे सरकारान प्रोत्साहन दिल्यामुळे बरेचशे तरुण आज ह्या शेती कडेन वळलेले आसा. पण शेती कडेन वळ आसतना एक 2-3 गोश्टी अश्यो आसा की त्यो आजून पर्यंत गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर आजून पर्यंत त्यो ज्यो समस्या त्यो आजून पर्यंत समस्याच आसात. प्रामुख्यान हो जो भाग आसा ह्या भागांत सगळ्यान जो मोठो अडचण येता आमच्या शेतीची ती म्हणजे शेत जमीन जी आसा ही सादारणपणे सत्तरीत जर आमी तेचें क्लासिफिकेशन केलें जाल्यार 90% शेत जमीन ही आमची अल्प भूधारक ह्या हितून कॅटेगरीन येता. मी जाका 1 एकर 2 एकर 3 एकर मॅक्झिमम 4 एकर पर्यंत वता ती. आनी ही जमीन कमी जमीन असल्या कारणान जाका आमी एक्सटेन्सीव फार्मींग म्हणटात हो एक्सटेन्सीव फार्मींगचो कॉन्सेप्ट हांगासर रुजना. त्याच बरोबर हे शेतीक आजून पर्यंत गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर आज पर्यंत अनेक सरकारां येयलीं हांगासर पण शेतीचो जो मालकी हक्क जो आसा हो मालकी हक्का कडेन आजुनूय सरकाराची पावलां सकारात्मक दृश्टिकोनासून फुडें वचना. जाका आमी डिसायसीव मोडान वचपाक जाय म्हणटा ती वचना. सगळ्यो ज्यो जमनी आसा ह्यो फक्त मॅक्झिमम जमनी ज्यो आसा ज्यो कलेक्टराची ऑर्डर आसलेल्यो किंवा एन्क्रोचमेंट म्हणून ज्यो बऱ्यो सुद्दां जर आमकां स्किमी येयल्यो सरकाराच्यो जाल्यार तो शेतकरी आमी त्या स्किमी पर्यंत वचना कारण ती स्कीम ताका घेवंक मेळना. आतां हें इतलें करून जेन्ना शेती कडेन तरूण वळटा तेन्ना जो विशय अनेक आनी परत मांडला रामराव बाबानूय विशय मांडला हो म्हणजे जो वन्य प्राणी आसा हे वन्य प्राणी आमच्या शेती कडेन आज वळपाक लागल्या. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पयलीं आसले ना अशें न्ही पूण पयलींचो जो वन्य प्राण्याचो जो कल शेती कडेन येवपाचो आनी आतांचो जो आसा हो बरोचसो वाडला. तेजें कारण जें आसा तें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जें नियोजन जें ज्या पयलीं करपाक जाय आशिल्लें तें केलें ना. कारण कशें आसलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवच्या पयलीं जेन्ना हांगा कुमेरी प्रकार चलतालो ह्या सगळ्या सत्तरी भागांत हेज्या मुळे कितें जातालें तर जो कितें भाग कुमेरीच्या कल्टिवेशनाच्या अंडर येतालो डोंगराचो जो कितें आमी हें करताले नाचणी पेरताले तो भाग
जे वन आसा तें वन कटींग जावन तेजेर आमी कुमेरी शेती करताले आनी कुमेरी शेती केल्यामुळे कितें जातालें की फुडल्या वर्सा नेक्स्ट इयर त्या पडीक जमनीन जें कितें गवत उगतालें किंवा जे बुशीस जे जाताले त्या बुशीसाचेर हे वन्य प्राणी थंयसर जगताले आनी ते ताका लागून आमच्या ज्यो जमनी हेज्यो आसा खंयच्यो भात शेतीच्यो आसा त्या भात शेतीच्या वयरच तेंचें पालन पोशण जातालें तेंकां खावपाक जें कितें आसा तें थंय मेळ्ळ्या कारणान ते थंयसरच स्थायीक जाताले आज ते सकयल येयल्ले आसा हेजें कारण अशें वन नश्ट जालां म्हणून हेजें कारण न्ही वनांत तेंकां खावपा सारकें योग्य तें अन्न ना आनी तें अन्न हांगा सकयल उपलब्ध आसा हें प्रमुख कारण आसा हेजें म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आतां जेन्ना प्लांटेशन डिफॉरेस्टेशन जो विशय घेवन ते फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता हो तेंच्यांनी जो आतां तेंचो रुटीन कॉन्सेप्ट आसा तो बदलपाची गरज आसा रानां वनांत वयर खंय तरी तांकां पाण्याची वेवस्था करपाक जाय कारण आतां वायल्ड लायफ जाल्ल्या कारणान बाकीचो आमच्या लोकांचो जो कितें वावर आसा त्या भागांत हो खंडीत जाल्लो आसा वयर खंय तरी पाण्याची वेवस्था करपाची गरज आसा वयरच तांकां कशें आसा जो हांगासर म्हणटा आमी कितें वाग आसा हेजे अस्वल आसा किंवा हे जे आसात म्हणजे कार्निवरस एनिमल आसा तांकां जर तें अन्न जें आसा तें तांकां हार्बिवरस एनिमलाचें कारण ते हार्बिवरस एनिमल थंयसर नासल्या कारणान ते हार्बिवरस एनिमल सकयल येयले ज्या जाग्याचेर तांकां गवत मेळटा अन्न हें मेळटा थंयसर येयले तेका फाटोफाट ते येयल्यात म्हणजे हो जो सायकल आसा तो सायकल जर चेंज करपाचो आसा जाल्यार हे जे वायल्ड लायफ सँच्युरी जाल्या वायल्ड लायफ सँच्युरी तांकां खंय तरी मोकळी रानां तेंच्यांनी परत तयार करची पडटली तांकां म्हणजे जाका पयलींची कोराणां आसलीं ती तयार करची पडटली पाण्याची सोय थंयसर तयार करची पडटली तेन्नाच हो जो विशय आसा जो आज आमकां शेतकरी आनी हो जो वन्य प्राणी जे आसा हेंचें जें कितें एक टसल दिसता युद्ध जें दिसता तें जर तांकां कटप जातलें जाल्यार हें तेंच्यांनी प्रामुख्यान करचें अशें म्हाका दिसता म्हाका राजेश गांवकारान सरकाराची तोखणाय केल्या नाविन्यपूर्ण उदरगती केल्या म्हणटा हांगा पारंपारीक शेती हाडल्या पूण त्याच वेळार ताणें जो मुद्दो रघु गांवकारान उपस्थित केल्लो ताजे कडेन सहमत आसा तो आनी तो म्हणटा की जेन्ना आमकां शेती जागो आसा तो आमचो मालकी हक्क आमकां मेळना तो पर्यंत ह्यो ज्यो तुमी येवजण्यो करता सरकार त्यो ताचो लाव आमकां घेवपाक मेळचो ना. नमस्कार, म्हजें नांव साईश नायक, हांव रावपी नगरगांव. मान्य की आमचे लोकल MLA आसा तेंच्यांनी फाटले 5 वर्सान सरकारान जे आसले तेन्ना खुबशे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केला जे आमकां उगड्या दोळ्यान दिसता ते आमी नाकारूंक शकना. इतले व्हडले हॉस्पिटल बांदला, इतलो बस स्टँड बांदला, रोड आसा बरे, कनेक्टिविटी वाडल्या, पूण आतां ते सरकारान ना. आतां पूण जे सरकारान आसा तेंची जबाबदारी ना काय कितें की इतले लाखो करोडाचे प्रोजेक्ट जे हांगा वाळपय मतदारसंघान आयिल्ले आसा तेंचे मेंटेनन्स करप व खंय तरी आमच्या सरकाराचोय आसा काय सरकार आमचे रावता काय कितें. जितले पर्यंत पत्रकार भाव आमचे न्यूजपेपरान घालतले की हांगा DC चलना, हांगा येयले जाल्यार वार्डान मेणवाती घेवन बसचें पडटा. इतले सगळे जाल्या उपरांत मागीर खंय तरी GIDCचो अध्यक्ष सांगता बाबा करता हे आनी मागीर तेज्या उपरांत लायट सुरू जाता. हे वो एका डेवलपमेंट म्हणना. मोदी सर थंय म्हणटा अच्छे दिन जाय हे अच्छे दिन न्हू, हे हांगा ग्रावंड लेवलारूय सुरू जावंक जाय. वन मॅन कॅनॉट फायट अ बॅटल अलोन. तुजें कितें म्हणणें की विरोधी आमदार आशिल्ल्यान हांगा सरकार ना म्हाजें म्हणणें इतलेंच आसा की जे बरी गजाली जाला अशें ना की प्रत्येक मनशान कितें तरी वायटूच केला. अपार्ट फ्रॉम पक्ष तेंच्यांनी कितें बरें केलां. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा ह्या सरकारा कडेन की तांच्यांनी हे जे बरें डेवलपमेंट आसा, जी बरी वस्तू आसा तेजो एक बरो मेंटेनन्स करून ती बरी तशी लोकांक तेजो कितें तरी फायदो जावंक जाय अशें करचें. आनी एक अशें की म्हाका अशें दिसता आय डू रिप्रेजेंट यूथ, सो अशें पळोवन दृश्यां येता की चडशे जे पोस्ट येता अशें खंय तरी दिसता की जो डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर तेज्याच कॉन्स्टिट्युयन्स चडशे हुशार भुरगे आसता काय कितें. म्हटल्यार मोर दॅन 50% एक तरी तर तेज्या कॉन्स्टिट्युयन्सीन वयतले, नाजाल्यार ते आनीक कोणाक मेळना. म्हटल्यार अशें जावं येता की बाबा इलेक्ट्रिसिटी, आय एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, जर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा नाजाल्यार आनीक खंयचें डिपार्टमेंट आसा जाल्यार जर मिनिस्टर समज खंय काणकोणचो आसा खंयचो आसा जाल्यार त्याच कॉन्स्टिट्युयन्सीनूच ते एग्जामीक तितले हुशार भुरगे आसता की कितें आनी बाकी गोंयान तितले भुरगे ना ते आसा. आनी तेज्या उपरांत जे
प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले जे ऑलरेडी हांगा केल्या जाल्यार ते जेन्ना स्टार्ट करता खंयचे डिपार्टमेंट जाल्यार ते टेंडर काडले आनी डिपार्टमेंटाचे आनी सरकाराचे तेज्या वयल्यान ताबो सोंपलो म्हटल्यार तेज्या वयल्यान काम सोंपलें अशें आसता काय कितें म्हळ्यार ते सुपरविजन करपाक डिपार्टमेंटा कडेन कोण मनीस ना काय ते तुमी थंय दवरिना काय कोण इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर कोण दिला तेकाच दिला कित्याक आमचे नगरगांव पंचायतीन जी पंचायत बिल्डींग बांदल्या ती आनी ठाणे पंचायतीन जो मल्टीपर्पज हॉल आनी बिल्डींग बांदल्या ती एकाच दिसा पायाभरणी जाल्ली जाल्यार मागीर ती पंचायतीन आमी दर दिसा खेळपाक वयता बॅडमिंटन इतले थंय कल्चरल प्रोग्राम जाता आनी ही बिल्डींग ती लिपोवन दवरची पडटा हे कित्याक आनी रातचें तांकां काम करचें पडटा हे कित्याक जाल्यार ते इतलो प्रोजेक्ट आतां अर्दी बिल्डींग आसा तेजेर तुमी रिकन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार ती केन्ना तरी कोसळटली तशी बिल्डींग तेज्या पेक्षा ती जेन्ना बांदल्या तेजेर प्रॉपर जर सरकाराची देखरेख आसपी कोण मनीस आसा जाल्यार ती तशी जावची नासली आयज अशी गत आनी आमी मोदी सर म्हणटा वी गीव अप सबसिडीज वी डू गीव अप आमी दिली सबसिडीज पूण आमी कित्याक दिवची जे हे पंच सदस्य आसा जे आमी बायोमेट्रीक लायला एटेंडन्सा खातीर अरे पूण ते जो पगार घेता इज अ सर्वंट आमी मातशे सकयल्या स्तरार येयले आमचे पंचायतीन सदस्य आसा दे ऑल्सो टेक सॅलरीज न्हू वाय वी शूड गिव अप आवर सबसिडीज जेन्ना तांकां गव्हर्मेंट पगार दिता आनी आमकां तेंचे सायनी घेवन जर घरा वयचे पडले जाल्यार तेजो सॅलरी कित्याक दिवंक जाय तेंच्यांनी आपली सॅलरी जर तुमी पॉलिटिक्सान येयला समाज कार्य करपाक जाल्यार तुमी सॅलरीची अपेक्षा कसली धरता तुमी ते सॅलरी घेता ती म्हयन्याक तुमचे सगळे पंचांची एकठांय करा आनी तेजे कोण साफ करता कितें करता कसले एका लायात तुमी अशी सॅलरी घेवं नाका ना जाल्यार जर तुमी घेता जाल्यार तांकांय कितें तरी अशें बंधन आसूंक जाय की बाबा तेंच्यांनी पंचायतीन ना म्युन्सिपाल्टीन खंय आसूं तर तितली मिनिमम एटेंडन्स आसूंक जाय अशें न्ही की बाबा आयज सरपंच येवना नगरसेवक ग्रामसेवक सांगता आयज सरपंच ना भाई चल तूं हांव खंय तरी वयता त्या घरा कडेन घरान ना तो कुळाघरान गेला हे जर इतकें जावंक जाय जाल्यार पगाराचो ते वर्थ कितें ते इतले भुरगे बेकार आसा इतले भुरग्यांक जे लॅक्चर बेजीस टिचर आसता ना आनी कोण आसता तांकां सॅलरी जायना स म्हयने हो फॅक्ट हांव म्हाजे क्लासीस आसा म्हाज्या क्लासीस हांव टिचर शिकयता तांकां स म्हयने 8 म्हयने तांकां सॅलरी पडना आनी तांकां रिजन इतलें येता लॅक ऑफ फंड अरे तुमच्या कडेन त्या एका शिक्षणा सारक्या एका तुमच्या कडेन लॅक ऑफ फंड आनी हांगा ग्रामसेवकांक तांकां कित्याक सॅलरी दिता जे वर्तूच करना इतलेंच साईश नायकान बरो मुद्दो मांडला तो म्हणटा की जे पूर्ण वेळ काम करिनात जांकां एटेंडन्स वो नेम लागना तांकां तुमी पगार कसो दितात आनी जे पगार घेवपा सारकिले काम करतात स म्हयने तांकां पगार मेळना तो सरकाराचे हाजेर मॅनेजमेंट सारकें ना वेवस्थापन खंय तरी चुकता अशें ताचें म्हणणें आसा सरकारान काम केलां हाजे बद्दल तोखणाय केल्याच ताणें पूण सरकाराक सुचोवणी दिल्या की विरोधी पक्षांनी केल्ल्या कामाची प्रकल्पांची दुरुस्ती करपाची जाल्यार ती करा मेंटेनन्स करपाचें जाल्यार तें करा ताजे कडेन दुर्लक्ष करूं नाकात आनी सबसिडी सोडपा विशीं ताणें आपलो एक मुद्दो उपस्थित केला हांव जिनेश जोशी हेदोडे ह्या गांवांत रावता वाळपयसून 5 किलोमिटर आसा तर हांव ह्या सरकाराक विचारूंक सोदतां की तुमी इतके सगळे डेवलपमेंट हें तें करता जाल्यार तुमकां एक इंडस्ट्री हाडूंक कळनाका म्हणटा होंडा सारक्या जाग्यार जाल्यार भुरग्यांचें काम जातलें एक्चुली आतां फाटल्या 5 वर्सांनी तरी भुरग्यांचें कामां जाल्लीं म्हणजे सर्विसेक लागलेले अशें काय हांवें खंय पळोवंक ना म्हणजे चड प्रमाणान ना पूण विश्वजीत राणे जेन्ना आसले तेन्ना सादारण आतां आमच्या वाळपय सारक्या भागांसून पणजे असल्या भागाक सादारण 8-10 तरी गाडयो वयतात सकाळ फुडें नाल्यार पयलीं कितकें कांय नाशिल्लें कोण एक 10-12 लोक अशें आशिल्ले म्हणजे तेणें जें केलें तें हेंच्यांनी तरी मान्य करूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी फुडें तरी हेंच्यांनी विचार करचो की कोणाचें सरकार येवं निवडणुकी पुरतें तेंच्यांनी राजकारण करचें आनी मागीर तेंच्यांनी कितें आहा सगळेच लोक आमचे अशें समजून वागोवंक जाय अशें म्हाका दिसता